मॅडम आज तुम्ही बाजार डे सेलिब्रेट करता ती सांगून दिसता तुमकां। नमस्कार, माझे नाव अक्षता नाईक, हांव नेत्रावळी हायस्कूल हांगा शिकयता। आयज आमी बाजार डे हो कार्यक्रम घडोवन हाडला कारण आमच्या भुरग्यांक एक बिजनेसा बद्दल आयडिया येवची, कसो बिजनेस तेणी आपलो करचो, कशे पयशे काडचे, कशे रिटर्न पयशे दिवचे, हे एक एक्टिविटी आमी दर वर्साक घडोवन हाडटा। सो ताजे खातीर भुरग्यांक एक आयडिया मेळची बिजनेसा बद्दल म्हणून हो बाजार डे आमी घडोवन हाडटा। तशेंच आयज आमकां ह्या बाजार डेयाक गांवच्या लोकांनी खूब प्रतिसाद दिल्लो आसा। सो भुरग्यांक बरी गिरायक जालां आनी प्रॉफिटूय बी जालां। पेरेंट्स जे आसता पळय भुरग्याचे ते कशे प्रमाणे तुमकां हेल्प करता? पेरेंट्स जे आसा ते आपली ओन जे ती भाजी मागीर कणगां हेचे गांवठी जी भाजी आसा ती बाजाराक विकपाक ते तेंकां भुरग्यांक हेल्प करता। तशेंच जे कितें आमी फूड आयटम जे घेतल्यात बाजार डेयाक ते सुद्दां ते भुरग्यांचे पेरेंट्स जे आसा ते रेडी करून भुरग्यां कडेन धाडून दिता। ह्या तरेन म्हजें नांव मारिया जुलिया कार्दोजो, हांव ह्या इस्कॉलांत शिकयता जायतीं वर्सां जालीं आनी आमी हो कार्यक्रम जायतीं वर्सां जालीं करतात आनी आमकां हो हातभार घालपाक हे कार्यक्रम करपाक आमकां हेल्प करतात PTA। ते आदल्या दिसा येवन माटो उमेदीन घालून आमच्या भुरग्यांक उमेद हाडटात। सो हांव एकदम थँकफूल तांकां की ती आमच्या इस्कॉला बद्दल आनी भुरग्यां बद्दल चिंततात म्हणून आनी ती हेल्प करता। आनी आमगे हेडमास्टरूय बी आमकां मातशें हेल्प करता, आमकां हेल्प करून हे PTA हांकां आपयन हाडून मेंबरां आपयन हाडून तेंकोडे सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तांकां दिवन तो आमगे हो प्रोग्राम सक्सेसफूल जाता। आनी हांव एकदम हेल्पफूल की आमगे PTA आनी टिचर्स आनी स्टुडंट्स सगळीं एक जावन आमी बरो करून हो एवरी इयर हो प्रोग्राम सेलिब्रेट करतात। सो हांव व्हेरी थँकफूल टू एवरीबडी आनी हॅप्पी शॉपिंग फॉर ऑल द टिचर्स एंड टू द पेरंट्स। थँक्यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।